आमची काळजां मुरगोटा आमची तोंडां उलासा जय 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 सर्वेस्वरा आमची मोना सोदोसा आमची काळजां मुरगोटा आमची तोंडां उलासा जय 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 सर्वेस्वरा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या मोगा खातीर कुर्सान मरून जिवन जाल्ल्या आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाळ भाव भयणीनो, आज आमी सांत वांटो घेत आसतना किरीत भाशेन मागुया आमकां सगल्यांक हें श्रेश्ठ देणें देवाचो आनीक एकामेकाचो मोग. हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करात. जेजू आयज आमकां नवी आज्ञा दिता. ही आज्ञा जियोवंक आनी जेजूच्या मोगाची खुणां आनी आत्यार आमची पवित्र सभा जावंक किरीत भाशेन हे मिसांत मागुया. सगळे आमचे वैज नर्सी आनी हेल्थ वर्कर्स जे बारी वावुरतात हे पिडीक सांपडलेल्यांक आदार आनी आलाशिरो दिवं. तांतले जायते हे पिडेचे गुलाम जाल्यात आनी मरून गेल्यात. आमच्या दोतोरांक नर्सींक किरीत पवित्र आत्म्याचें बोड हो वावर उमेदीन करूंक आज तांचोय उगडास करुया आनी पवित्र रितीन बरे भशेन वांटो घेवंक तयार जावंक आमच्या पातकांचो उगडास करुया. हांव पातकी सोडपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे बसत भाग्यून सदांच संकवार मारीक सगळ्या दिवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमचे मोगाळ बापा, आमी पातकी आसल्या ती तुजे कुरपेन प्रमाणीक जाता आनी दोळडिरी आसल्या ती बागी जाता. तुज्या कन्याचो आनी देण्याचो फोड दोयीन पडे आनी भावार्था वरवीं प्रमाणीक केल्ल्यांक आमकां तुज्या मोगांत थीर रावंक तुजो आदार दी. आमचे सुम्या तुजे पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणांच्या सासणान. आमेन. धर्मदूतांच्या इतिहासा वेलें वाचो. आपणा मदल्या थोड्या मनशांक विंचून काडून
आनी पावलू आनी बार्नाबासा सांगाती आंथियोकेक धाडूंक धोर्मदुतांनी आनी जाणट्यांनी आख्खी पवित्र सभे बराबर थाराव घेतलो. जुदास आड नांवान बारसाबास आनी सिलास हांकां ताणें विचून काडले. हे भावा मदें म्हत्वाचे मनीस आसले. तांचे कडेन ही चीट तांणी बरोवन धाडली. धोर्मदूत आनी जाणटे तुमचे भाव अंत्योकेंत, सिरियेंत आनी सिलिसियेंत विदेशां मदलीं आमची भाव भयणां जाल्यांत तुमकां नोमान करतात. आमचे मदल्या थोड्या भावांनी आपले शिकवणेन तुमकां घुस्पायली आनी तुमची मोना उत्साबोळ केली म्हूण आमी आयकलां. अशें करूंक तांकां कसलीच रोजा नासली. देखून आमी एक सभा आपयली आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवा खातीर आपलो जीव संकटान घालूंक पाटी सरूंक नात ती आमच्या भोव मोगाच्या बार्नाबासा आनी पावलू बराबर आमचे मदल्या थोड्यांक विचून काडून तुमचेशी धाडूंक आमी सगल्यांनी थारायलें. म्हणटच हांचे बराबर जुदासाक आनी सिलासाक आमी तुमचेशी धाडटा. हे चिटीर आमी बरयलां तेंच तें तुमकां तोंडान सांगतले. ह्या गरजेच्या कायद्या भायर आनी कसलेंच वजन तुमचेर घालिना जावं पवित्र आत्म्यान आनी आमी थारायलां. कुड्या देवाक भेटोवन गोश्टायलोलें जेवण तुमी जेवचें न्हय. रगत आनी गोमटी पिडून मारलेलें मोनजातीचें मांस तुमी खावचें न्हय. पोजडपण पयस करचें. ह्या वस्तूंक पाठ केल्यार तुमी बरें जिवीत जियेतले. नोमान ते भायर सरून आंथियोकेक गेले आनी हांगा बावार्थ्याची सगळी सभा आपोवन तांणी ती चीट दिली. सभेन ती वाचली आनी हे चिटी वरवीं आपणाक गोठाय मेळ्ळी म्हूण खुशाल जाले. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. पोरसां मदें दोनया तुका वाकाणटल्या म्हणुया. पोरसां मदें दोनया तुका वाकाणटल्या. म्हजें काळीज तयार जालां देवा. होय, काळीज म्हजें तयार आसा. तुज्या मानाक गायनां करतलो. स्तोत्रां गितां रोचतलो. ओतमें म्हज्या जागो जा. किन्नोऱ्या सितारा जायात जागी. फांत्याक करतात जागे. जबाब. पोरसां मदें दोनया तुका वाकाणटले. पोरसां मदें दोनया तुका वाकाणटले. राष्ट्रां मदें तुजें किर्तन करतलो. कित्याक मळबा इतलो तूंच तुजो मोग. कुपां पर्यान चोडटा तुजें विस्वाशीपण. उंच मळबा वयर तुजें दर्शन दी देवा. सगळे प्रितुमेर फांकय तुजी महिमा. जबाब. पोरसां मदें दोनया तुका वाकाणटले. उबी रावया. Servis vårat Zoi, 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 servis vårat Zoi. जेजू म्हणटा, हांव तुमकां इश्ट म्हणटा कित्याक म्हज्या बापा कडचें हांवें आयकलां तितलें हांवें तुमकां कळयलां. Servis vårat Zoi, 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 servis vårat Zoi. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवा वापर म्हणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमान तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, म्हजी आज्ञा ही. हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करात. कोणेय जर आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिलो हाचे परस व्हड मोग ना.
हांव फरमायतां तें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट. ह्या फुडें हांव तुमकां चाकूर म्हणचो ना, कित्याक आपलो दोनी कितें करता तें चाकूर नोकळो. पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, कित्याक म्हज्या बापा कडचें हांवें आयकलां तितलेंय हांवें तुमकां कळयलां. तुमी म्हाका विचून काडूंक ना, पूण हांवें तुमकां विचून काडल्यात आनी हे पासत तुमकां नेमल्यात की तुमी वेचे आनी फळां दिवची, तोपतात तसलीं फळां. अशें म्हजे नांवेन बापा कडेन तुमी मागशात तितलेंय तो तुमकां दितलो. ही म्हजी आज्ञा तुमकां, एकामेकाचो मोग करात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. म्हजे मोगाळ भयणी भावांनो, पोलंड देशाचे दक्षिणेक आउस्विच म्हूण एक गांव आसा. आनी ह्या गांवांत नाझी कॉन्सन्ट्रेशन कॅम्प आसले. जायत्या लोकांक थंय बोणकुणींत दवरलेले. हे बोणकुणींतलो एक कैदी सुटून गेलो, पळून गेलो. तेन्ना नाझी कॉन्सन्ट्रेशन कॅम्पाच्या अधिकाऱ्यान ह्या पळून गेल्ल्या कैद्या खातीर 10 जाण कैद्यांक जीवेशी मारचे म्हूण थारायलें. कित्याक दुसऱ्या मदीं तो भिरांत घालूंक सोदतालो. हे 10 जाणां मदीं एक कैदी एका कुटुंबाचो बापूय आसलो. ही सर्त ताका पडली देखून तो वेली मारून रडूंक लागलो आपल्याक वाटाय. पूण हो ऑफिसर कसोच आयकनासलो. तेन्ना एक पोलीश याज्ञीक मॅक्सिमिलियन कोल्बे ह्या कैद्या खातीर आपूण मरूंक तयार जाता. आनी ऑफिसर पयलो अजाप जाता, पूण उपरांत म्हणटा अग्रीड, हांव तयार आसा तुजें सुचना मानून घेवंक. आनी त्या बापायक सोडटा आनी मॅक्सिमिलियन हाका तांचे बरोबर एरानोआ बरोबर मरूंक घेता. हो याज्ञीक एका कैद्या पासत कॉन्सन्ट्रेशन कॅम्पांत आपलो जीव दिवंक तयार जाता. भयणी भावांनो, जेजू आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां सांगता, हाच्याहून व्हडलो मोग ना एका इश्टान आपल्या इश्टा पासत जीव दिवंक. पूण आमी पातकी आसतनाय, आमी देवा सयशिल्लीं पयस गेल्लीं आसतनाय जेजू आमचे पासत खुर्सार मरूंक तयार जाता. ताच्या मोगाची खुणां शिगम्यान नासलेलो मोग ताचो आमचे खातीर. तो आमचे पासत मरता आनी पुनर्जीवन जाता. खरी क्रिस्ती जिविताची खुणां म्हळ्यार मोग. पवित्र सभा जेजूच्या मोगाची खुणां आनी हात्यार. आनी आमी क्रिस्ती जिवितांतल्यान हो मोग जेन्ना शिंपडायता, आमी देवाक आमचे मदें हाजीर करता. जेजू म्हणटा, हाचे वेल्यान तुमी म्हजे शीस म्हूण कळटले, तुमी एकामेकाचो मोग करशात जाल्यार. जेजू आमकां नवी आज्ञा दिता. न्हूच हांवें तुमचो मोग केला, पूण हांव तुमचो मोग करतां तसोच तुमी एकामेकाचो करात. जेजू आमचो मोग करता एक-एकल्याचो, करीत आसा. आनी हो मोग आमी आमच्या दिसा दिसपटे जिवितांत आमच्या भाव भयणांचो करूंक आमकां आपयता. म्हजी आज्ञा एकामेकाचो मोग करात. भयणी भावांनो, अवघड आमी लॉकडावन आसतना
सगळे संवसाराक शिंपडलेल्या देशांनी लॉकडावन आसतना भोव करून इंग्लंडाक सरकारान सर्वे केली तेन्ना तांकां कळ्ळें 120% डोमेस्टीक वायलन्स वाडला. डोमेस्टीक वायलन्स म्हळ्यार घोवा आनी बायले मदें, आवय बापाय आनी भुरग्यां मदें घरांत तुफानां उपरासल्यान घोवा आनी बायले पडना, झगडीं जाल्यान केस जावं जाल्यार लॉकडावनाचे परिणाम आमच्या लागीं जायना हो जेजूच्या मोगाचो उपदेश पाळून. आयज ह्या उपदेशाचो नियाळ करतना किरीत भाशेन मागुया. आमच्या घरांनी कुटुंब जावन आसा एक मोगाचें बिराड. आमच्या घरांनी आवय बापाय भुरग्यांनी घोवा बायले मदें खरो मोग आसून आनी जेजूच्या मोगाची आमी गोवाय जावन. बेटोनेक आमी गायन गावया. बापाक मानना C8 35 आणि 1, C8 पेज 31. बापाक मानना गोड गोड बायलो जाय काळजाची कोरी बोती ताका नाका बोली गाना जाय बेऱ्याची गोया प्रिती मोगाळ बापा मानून तुगे मोगान गेली बेटोनी मोगाळ बापा मानून तुगे मोगान गेली बेटोनी मोगाळ बापा मानून तुगे मोगान गेली बेटोनी मोगाळ बापा मानून तुगे मोगान गेली बेटोनी. भयणी भावनो ही आमची बॅच सर पदवीदार देव बापाक मानतात असली जाल्यार पुरो म्हूण मागुया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन सर्वेश्वरा प्रसन्न जावन ही देणी पवित्र कर. तुका आमी भेटयता ते बोलये वरवीं आमीच तुका सदां समर्पिल्लें बलिदान जावंक निर्मी क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सभे आसूं सभ्यास आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. गोय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बाप्पा सर्वपदवीधर आनी शासनाचे देवा सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका वाखाणूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो. पुळोदी करून उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणी वर्तेदो भजन आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बली. आमचे खातीर तूं आपलें अर्पण करीत आसा. तोच आमचो शरती जावन तुजे मुखार आमची राखण करता. एकदां बोली जावन मारलेलो तूं आनीक मरोना पूण सासणाक जिवो आसा. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नदार उलासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सोल दरबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्या तुज्या वैभवान उंचगी तुका जय जय. सर्वेश्वराचे नावी येता तेका जय. उंचगी तुका जय जय. बाप्पा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन पासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें
हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड. तुमचे बसत समोर पुंज. तेच परी जेवण जातच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन बसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेज घेयात आनी हातूंतलें पियात, म्हज्या रोगताची कास. नवे आनी सासणीक करोराचें रगत पातकेचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेज मनशां बसत तें वारयतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबर्ताचो गूड परगुटया. जेजू मेलो, जेजू जिवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. अजिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल सुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत चोयतल्या मातसो मेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बाकीवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा, आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बोरवांचो धरून मेल्यांत ती आमच्या भावां भयणीची काकलत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोदींत मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या पोरसोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची वेदी भोंवतून एकठांय जाल्ल्यांची, हे पवित्र मिसाचे भेटेन आपआपल्या घरांनी रावन वांटो घेतल्यांची, तरेतरेच्या यंत्रां फुड्यान रावन हे मिसाची भेट भेटयतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारे देवाचे माय सांगती तिच्या पोती भाग्यवंत जे भाग्यवंत धोरगुता आमचो आस्कारी भाग्यवंत मिंगेल आनी सर्वकाळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पवेदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणान. आमेन. सगळ्याहून उत्तम तो मोग भाग्यवंत पावलो कोरिंतांतले क्रिस्तांवांक बरोवन म्हणटा, मोग सोंपना, लव नेवर एंड्स. आनी हो मोग आमी जियोंक जेजू आमकां आपल्या जेवणान पोसता. हांवें तुमचो मोग केला आनी कोत्ता, तसोच तुमी एकामेकाचो करात. हे मोगाची आज्ञा पाळूंक आनी मोगान आमचें क्रिस्ती जिवीत जियोंक, मोग जावंक आमकां क्रिस्ती जिविताची खुणां आनी हात्यार जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान बापाक उलो मारुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी वशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां तारणेन पळोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वुंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो शानोत रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सुरपातकांती सुचय आनी सुराखंतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी, पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणान. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजे दोंडुतांक मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता.
आमच्या पातक्यांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येता राजू चलयता ससण्याच्या ससनांक आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सभे आसूं तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांतीची कुणां दिवया. देवाची शिळे संवसाराचे पाप करतली आमची काकूत कर. देवाची शिळे संवसाराचे पाप करतली आमची काकूत कर. देवाची देवाचे शेळे शिळे संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. आमच्या मोगा खातीर मरून जिवन जाल्लो आमचो सर्वुंडार जेजू पळय ही देवाची शैली संवसाराचे पाप काडटा ती ताचे जेवणां दादा वांटो घेतली आमी सुभागी. सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. उत्मीक कुमनेवाचे मागणे. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळे वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसतले परी हांव तुका वेंग मारता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिल्लो कडसरूंक केदीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. जुई प्रिती मोग वसा D40 पान 70 आणि 5 D47 पेज 75. कोरोना व्हायरस हे पिडे सुमयार देवाचे काकलुतीचे मागणे. सर पदवेदार आनी काकलुतसरा देवा सोडून दिवंक तुजो हात मोठवो जालो ना. न्हय म्हूण तुजे कान आमचे मागणे आयकूंक भेरे जाले नात म्हूण तुवें आमकां पासायलाय. आमचे विनंतींक तूं चोत्राय दिताय म्हूण तुवें आमकां उक्तें केलाय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या देशांनी वेगी पसरलेले कोरोना व्हायरस हे पिडेचे भिरांतीच्या चौक्यांत तुजी भुरगीं सांपडलेलीं आसात. तुजे उतराची पोत विपाटय आनी भिरांतीची आनी निराशेची तुफानां शांत कर. बाबा तुजी भुरगीं शांतीन आनी सुरक्षेन जेवचे खातीर ह्या आकांताचेर तूं अधिकार घे. आमकां पेकयता तो देव तूं. हे पिडेक सांपडलेल्यांक पेकय आनी तांच्या कुटुंबांक घोटाय दी. पिडेस्तांचो इलाज करतात ते वैजकी लोकांक धीर राखण आनी उर्बा दी. मोर्दाचे तोणीर पावलेल्यांचेर तुजी कृपा आनी आलाशिरो आसूं आनी तांच्या आत्म्यांक विसो मेळूं. पवित्र आत्म्या ही पिडा नाश करपा खातीर एक वखद घडोवन हाडूंक अभ्यास करतात ते वैज्ञानिकांक तुजी जाणवाय आनी मार्गदर्शन दी. संवसाराच्या बऱ्या खातीर फावो तशी पावलां घेवं
सरकारी मनशां पासत आमी मागता. सोम्याची सू तुवें अशें सांगलाय म्हूण आमी उगडास दवरता. ताचेर बाबार थेवता त्या दर एका मनशाचो नास जायना जावं, पूण ताका सासणीक जिवीत मेळचे खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. तुज्या शिसां बरोबर आमी उलो मारता. आमकां वाटाय सायबा, आमी मोरता. ह्या आकांताक लागून तुज्या भुरग्यांचेर भिरांत आनी काळोख येवची न्हय, पूण तांची काळजां तुजे लागीं येवन दी आनी तुजें सवें तांकां बोरवांचो मेळूं. सो जावन आसाय आमचो आसरो सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमेन. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, ह्या संस्कारांत आमी जेजूचें मांस रगत आयज घेतलां. ताणें आपल्या उगडासाक हें संस्कारलोलें जेवण आमी घेवचें म्हूण फरमायलां. ह्या पोसणा वरवीं आमचे काळजांनी प्रिती मोग वाडोवं, आमी मोगान जिव आनी मोगाचीं हातयारां कशीं समाजाक दिश्टी पडूं, हें आमी कालतेपणी मागता. क्रिस्ता आमचे सुमया वरवीं. आमेन. फाल्यां सदांचे भाशेन 7:30 वरांचेरूच मीस आसतलें. आमी काल तुमकां जाहीर केल्लें 8:30 पूण आतां आदोल बदल जाला आनी हें मीस फाल्यां सकाळीं 7:30 वाजता जातलें. दुसरे सुवातेर लावदातो सी हे पापसाहेबाचे चिटी प्रमाणे आमी लावदातो सी वीक हो सातोळें समोरमता. किरीत भाशेन मागुया. आमी घरांत आसतना आमची श्रिस्ती, आमची पृथ्वी, आमची दोत्तोरी आमी बरे भाशेन सांबाळूं. लॉकडावना समयार हांगाथंय जायते जमनीचेर आनी श्रिस्तीचेर आड कितें चलता तें आमी पळयता. मागुया आमची श्रिस्ती आमी पवित्रायेन सांबाळूं आनी जाता तितली ती आमी नितळ सांबाळूं. हें श्रिस्तीचें सातोळें बरे भाशेन पाळूंक आमचें मन बापाक उबारुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्पदविदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या. जेजूची आज्ञा, मोगाची आज्ञा जियोंक आनी पाळूंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाचें गायन गावुया. देवाक आर्गां दिवया. E4 570 आनी 8. E4 पेज 78. देवाक आर्गां दिवया. देवाक दिन वासुया. देवाक आर्गां दिवया. देवाक दिन वासुया. आमचे जिवी जावं दी गीत आभार मानूं तुजे. करून प्रिती सासणाक लेगीत अंतरेक ह्या काळजाक